म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आपलें उतर आमकां दिलेलें आसा आयच्या दिसाक. आनोको तुमी आयकलां जाल्यार तें, कित्याक खूब फावटी आमी हांगसर आसता पूण आमचें मन आनीक हिंजा आसता आनी आमी कितें आनीक दुसरेंच कितें आयकता, केन्नाय थोडेंच आयकता आनी मागीर जेणें तेणें आमचें मन आसता. घडयेक तुमी थिरायला आसत आनी देवाचें उतर आयकलां आसत आनी एक कितें जाता, जे आमचे प्रश्न आसात, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना देव आमकां आपल्या उतरांतल्यान त्या प्रश्नाचे सुटावे दिता. घडयेक तुमकां थोड्या जाणांक अशें घडलां जायत, ही कला तुमकां आजून कळोंक ना, म्हणून आयज थान तुमी हें मनांत दवरात. कितेंय तर आमचे भितर चलता, देव आमकां आपलें उतर सांगून आमच्या मनां उजवाडायता. एक सांगलेलें आसा पूण दुसरेंच कितें आमी समजोतात. एक फावटी हांव असोच प्रवचन करतालो आनी मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका एकलो दादलो आयलो, म्हणूंक लागलो त्या दिसा तुवें सांगलें तें म्हाका एकदम पटलें. हांव नको कितें सांगलां तें आनी कितें पटलां पळय तें, पूण तो म्हणूंक लागलो ते मेरेन सावन म्हजें जिवीत बदललें. आतां हांवें तें कांय करूंक ना, हांव फकत देवाचें उतर परगट्टा आनी पवित्र आत्म्यान भरोवन हें करीत तर अदीक बरें जाता. कित्याक हें म्हजें न्हय, देवाचें पवित्र आत्म्यान दिलेलें, म्हणून तांकां मागीर तें बऱ्याक पडटा. आयच्या वाचपान आमकां तिमोथा वरवीं आयज कळयलेलें आसा. पावलो ताका म्हणटा, तुजी माय आनी शामाय पळय आसलेली ती खरी भावार्थी मनशां आसलेली आनी तूंय तसोच भावार्थान भरलेलो मनीस. आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, भावार्थ म्हणजे कितें हें आमकां सगळें दिसती पडना, पूण आमी जाणो की देवान कितें सांगलां तें खरें म्हणून. आतां आमी ताचें उतर आयकता, तें आमकां सगळें समजना, पूण जें आमकां समजलेलें आसा आनी तें तर आमी पाळीत आमी भावार्थान जियेता. आतां जेजू हांगसर आमकां कुडींत दिसती पडना, पूण आमी जाणो भावार्थान तो हांगसर आसा म्हणून. दोगां तेगां म्हज्या नांवांत आसात तर, आनी आमी ताच्या नांवांत आसा बावतिस्मा वरवीं, तर आमी जाणो की नखो तें कांय पडोंक ना. ताचें सगळें आमी बावतिस्मा वरवीं एकवटना आसा, तर हो जमो ताका लागून आसा म्हणून तो हांगसर आमचे मदें आसा. तो ताच्या उतरांतल्यान आसा. तो म्हजें सवें आनी तुमचें सवें आसा, पूण म्हाका हो अधिकार दिलेलो आसा. तुमचे मदेंच निवडून म्हाका ताचो वावर फुडें व्हरपाक दिलेलो आसा आनी कोमयां वयदिशी तो आमचे सवें येता. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज तिमोथाक तो सांगता तुका भावार्थ आसा आनी ह्या भावार्थाक लागून तूं पवित्र आत्म्यान बोधताय आनी पवित्र आत्मान तुजें सगळें कितें करूंक जाय तें कोत्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तेच भाशेन भावार्थाचीं मनशां आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. एक दीस हांव व्हडल्या आमच्या प्रोफेसरां बरोबर आसलेलो रोमांक आनी आमचे मेळावो आसलेलो. एकलो तांदूतलो ताणें खूब ग्रंथ बरयल्ले, ताचे बरोबर आसलेलो हांव आनी तो म्हाका भावार्था विशयी सांगूंक लागलो. हिंदीक कसो भावार्थ आसा आनी कितें कितें आनी सांगता आसतना ताणें सांगलें, आमी एकदम दिल सोडूंक जाय आमचें जिवीत. तो वेदकॉक आसता न्हय, हवा हिंचे सायडीन येता तें दाखयता, तो म्हणूंक लागलो ते भाशेन आसूंक जाय. हांवें म्हणलें वय, म्हाका आनी एक म्हज्या मनांत आयिल्लें आसा, आमी कशे भाशेन दिल सोडूंक जाय पळय तें भावार्थान. जेन्ना आमी कापडां धुलीं म्हणटत राजवाचेर सुताचेर सुमाचेर पॅक घालून दवरता आनी वारें आयलें म्हणटत तें हालता दोलता, ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी भावार्थान एकदम सगळें संपोवन थिचर दोलोंक म्हणजे लांबोंक जाय. आनी वारें आयलें की ना
मागीर त्या वारें आमकां जाय पळय तशें आमकां हालयता आनी ती कापडां पर्यंत ते भशेन हालतात. ही भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. भावार्थान पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी कितें करूंक जाय तें कोत्तेलें हांव. आनी तें केलें की ना खरेपणी ताका खूब वालोर आसा. तें आमचें न्हय, तें देवान केलेलें आसा आमचे वरवीं. आनी हे भशेन जेजू तांकांय धाडटा. तो वेच्या आदी तो तांकां धाडटा. म्हणजे कितें, आमी हिंचोर आसा पळय थिंचो तोय आसा. आनी आमी कशीं रावंक जाय? भावार्थान. तेच भशेन भितरल्यान निशेध मारूंक फावना, ही अशीं ती तशीं. ताका आमी आजीर जावन ताची सवय आमी दवरूंक जाय, दिल सोडूंक जाय. आनी तो ताचे पवित्र आत्म्यान आमी कितें ताका म्हणूंक जाय, कशें म्हणूंक जाय तें मागीर तो आमकां दाखयतलो. हे भशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक घडच्याक पावलूनच आमकां आपल्या जिवितान दाखयलें. आनी ताणें मागीर तिमोथाक आनी तिताक हे दोगूय जाण ताचे बरोबर सगळे स्वातेचेर वेताले. ओन बावाडतें चडशीं. आनी तांकां एकदम खूब वावर करचो पडटालो, कित्याक ते वेगळे मोताचे आसलेले. पावली तसोच तांकां समजोंक लागलें तो तेच भाशेन आसलेलो आदी आनी तो क्रिस्ताक मानिनासलेलो. तर हे भाशेन दुसरें सगळें घडटलें म्हणून तो जाणा आसलेलो. ताका लागून अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो आपलीं पावलां आनी उतरां हे भशेन लोकांक सांगतालो. तेंच ताणें तिमोथाक आनी तिताक शिकयलें आनी ते आतां आमकांय शिकयतात. आमी तें पत्करया भयणीनो आनी भावनो. आनी जेजूच्या एकवटान आमी अदीक रावया. कशीं रावतल्या? सदांच जेजून आपलें जिवीत सारलें ते भशेन आमी सारया. रातचो आनी सकाळचो. आमी फकत 5 मिनट, आमी चड बिजी आसा. 5 मिनट कशें सारतल्या? कोंत घेयात. प्रत्येक मणी पळय आसा तो एक सुस्कार जावन आसा. सुस्कारान जेजून बरोवन येवया. जेजू जेजू म्हणून सगळें आमचे भितर आहा तितलें आमची चिंतना, भावना, चाल, बरी वायट कितें जावं तें सगळें जेजूच्या नांवांत भायर काडया. रोखडेंच तो साफ कोत्ता. दुसऱ्या सुस्कारान आमकां आपल्या बरेपणान तो बोधता. असलो बावडतात सोनी आमचे मदें. आनी तुमी पळयतल्यात अशें कोत्ता 5 मिनट जाता म्हणटच तेच भाशेन ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें भितरलें बरें कोत्तलो. आनी आमकां कितें मेळटलें? शांती. आनी ही शांती आमी दुसऱ्यांक दितल्या. हिंच्याय घरांत गेल्या म्हणजे हिंचोरी आमी कोणाकूय मेळ्ळ्यान तर तांकां आमी पयलीं भितरल्यान म्हणूंक जाय शांती तुमकां. आनी ती तर शांतीची मनशां आसत तांकां शांती मेळटली. शांतीची ना तर ती पोत्तून येतली. आनी आमचो धूळ थंयचर फाफडूंक जाय, फुडें वचूंक जाय. तांकां घेवन बसचें न्ही आमी. आमी आमचो वार हे भशेन करीत रावया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें भितरलें दवरया आनी तो आमकां दाखयतलो कशे भशेन तो आमचें सगळें आपलें जिवीत जिवंक सोदता. कित्याक आमी ताचे कुडीचो एक खेरीत सांदो. आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलीं आनी सगळीं ते सावन ताका भेटोवया आनी आमी आमचें जिवीत ताकाच समोर पळोवया. आमेन.